समुद्रान आमकां नैसर्गिक संपत्ती प्रदान केल्ली आहा आनी ही प्रदान करता आसतना आमी कशे तरेन थंय वेव्हार जावचो किंवा ती संपत्ती कशी प्रमाण सस्टेन दवरप तितकीच जबाबदारी सरकाराची आहा आनी तुमची आमची आहा. हो एक फेस्टिवल न्हू जाल्यार एक ट्रेडिशन टिकोवप, कल्चर टिकोवप आनी तेज्या बरोबरूच येता त्या जनरेशनाक किंवा हे सस्टेनेबल फिशरीज जावचे हे सरकाराचे उद्दिश्ट आहा. जे नुस्तेकार किंवा वेल्युएडेड फिशींग बिजनेस करपाक किंवा एंटरप्रेन्योर करपाक ह्या सगळ्यांक एका माध्यम एका छत्रा खातीर हाडपा खातीर हे सगळे प्रयत्न आहा. भावानो आनी भयणीनो, सरकाराचो उद्दिश्ट आहा की 2047 विकसीत जावचें. तशेंच आमच्या गोंय राज्याचे सरकार आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वयंपूर्ण गोवा 2037 जावचें म्हणून. आनी हें करतले जाल्यार आमी मोठ्या प्रमाणान ज्यो सरकाराच्यो जावं जे आमकां जे रिसर्चर सायंटिस्ट जे सायंटिफिकली तयार करता हो अभ्यास करून हेज्या खातीरूच आमी हे आयज नॅशनल कॉन्फरन्स दवरलां. वे ऑफ आवर गोंयकारपण इज लिव हेल्दी जाल्यार ऑल्सो एन्जॉय अ लायफ. दीसभर काम करतकर वी नीड आवर फिश, आवर फूड, आवर कलिनरी आनी जे कोण ड्रिंक घेता तांकां आपले ड्रिंक हें घेवपाक आवडटा. हें एक गोंयकारपणाचें एक यू कॅन से एग्जाम्पल. पर्यटन खात्या तर्फे जेन्ना आमी रिजनरेटीव टुरिजम उलयतात, जेन्ना आमी पर्यटन खात्या तर्फे सोसायटी, इकॉनॉमी आनी एनवायरमेंटाचेर उलयतात तेन्ना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गोवा एंड गोवा बियॉन्ड बिचीस. आनी culinary tourism is a form where today foodies, Gen X, Gen Alpha, Gen Z, हे नवे generation आयल्या तांकां they would like to come not only sit at one point but also come and explore and try things not only on the sun, sand and sea areas but also Goa beyond beaches. आनी तांकां समज आमी सगळे culinary tourism फुडें व्हरतले, फिशरीज डिपार्टमेंटाक तितलोच तेंको जाय पडटा. न्यू थिंग्स टू एक्सप्लोर will make things better for Goa as a state.